सर्वे नंबर 296/2 लाटंबार से बिचोलीन हांगासर आसा। तुम्ही हांगा पळोवंक शकता ही हांगा सगळी टोटल एरिया हांगा इल्लीगल हिल कटिंग आनी डेवलप केला, कंप्लीट कट केला। तशेंच आमचे आयज रेसिपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन काल स्टेटमेंट दिला की इल्लीगल हिल कटिंग तशेंच इल्लीगल ऑर्चिड लँड आहा तितून इल्लीगल प्लॉटिंग करता। तशेंच ही हांगा जी एरिया आहा ती सुमार 1,30,000 स्क्वेअर मीटर आहा। ती टोटली नॅचरल कवर आहा, नॅचरल फॉरेस्ट कवर आहा आनी नॉन डेवलपमेंट स्लोपी लँड आहा ही टोटली। कळ्ळें? तें म्हाका आयज पळोवंक जाय की विश्वजीत राणे हेजेर कितें हें करतलो, ते कितें एक्शन घेतलो ते। कळ्ळें? टोटली इल्लीगल केल्लेलें आहा हांगासर। कळ्ळें? टोटली तुम्ही पळोवंक शकता हांगा टोटली रोड केल्लेले आहा, हांगा सगळे डिफॉरेस्टेशन केल्लें आहा, सगळीं व्हडलीं झाडां सगळीं कट करून उडयलेलीं आहा, दोंगराची सगळी नाशाडी केलेली आहा, हजारांनी झाडां कट केलेली आहा। ती आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कसलीच एक्शन घेवना हांगा, कसलीच एक्शन घेवना आनी आमचे हे सगळे निसर्गाची वाट लावन उडयली आहा। हे अशें डेवलपर येवन सगळे कटिंग करून इल्लीगल हिल कटिंग करून हांगा प्लॉट विकता। कळ्ळें? हांव इतकेंच मागता ही नॅचरल कवर एरिया आनी जी आमची हे पळोवंक शकता तुमी नॉन डेवलपमेंट स्लोपी झोन आहा हांगा पळया, अरावंड 80,000 हांगा रिजर्व फॉरेस्ट आहा, नॅचरल कवर आहा आनी नॉन डेवलपमेंट आहा स्लोपी लँड आहा ती ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर मीटर आहा। पॅडी फिल्डू आहा हितून। कळ्ळें? आनी प्लस हांगा नियर बाय इरिगेशन कॅनलू आहा, एरिया जागे आहा, जागो आहा तेजो फुल्ली रोड डेवलप केल्लो आहा तेजे कंप्लीट। तो हांव मागता सरकारा कडेन आनी TCP मिनिस्टरा कडेन हेजे जाता ते बेगीन तेजेर एक्शन घेवची आनी आमकां कितें तो न्याय दिवचो। कंप्लेंट केलेली, TCPक केलेली, पुलिसाक केलेली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराक केलेली, कळ्ळें? फॉरेस्टाक केलेली, पण हांगा कोणेनूच कांयच कसली दखल घेनासतना हांगा आरामात ते डेवलपर आपली दादागिरी करून हांगा सगळे चलयता।